गेसी हांव पयलो सिवील सप्लाय मिनिस्टर आहलो तेन्नाय आमी आमचे कॅरोसीन जे हे आयज आमी रिसेंटली हांवें 2-3 दीस जाले आयकलां कोणें तर डिमांड केला की हे कॅरोसीन स्टार्ट करचो म्हणून. इट इज नेसेसरी. हांवें चोयलां दुसऱ्या स्टेट्यांनी हे आजून पासून चालू आहा आनी हे कॅरोसिनाची म्हणटा ती सारकी गरजूच. कित्याक जेन्ना कॅरोसीन देखून जेन्ना हांव सिवील सप्लाय मिनिस्टर आसलो तेन्ना जे कॅरोसीन देखून शॉर्ट पडोवन दिनाहलो, शॉर्टेज जावपाक दिनाहलो आनी हांव वचोन स्पेशली वचोन म्हाजो शरद पवार साहेब आमचो सिवील सप्लाय मिनिस्टर आहलो तेन्ना देखून ते कडेन वचून हांव प्रपोजल घालून हांव स्पेशली हो कोटा देखून वाडयतालो. हे जे आयज जे हॉकर्स जे आमचे दुसरे ते कंज्युमर्स हे आहाय ताका ही खबर आहा. पूण जेन्ना दुसऱ्या स्टेटांनी जेन्ना हे कॅरोसीन चालू आहा जाल्यार आमची गोंयां कितें उरप ना? नो, आमकां गोंयाचोच दुसरो ट्रिटमेंट असो कसो मेळप. जी वस्त जी ज्यो गरज आहा त्यो आमची गरज हे करूंकूच जाय गव्हर्मेंटान. आनी जेन्ना मिस्टर मनोहर पारेकर जेन्ना चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना तो देखून म्हाका एप्रिशिएट करतालो की बाबा हे कॅरोसीन तुमी बरे भाशेन लोकांक सप्लाय करता आनी बरे भाशेन तुमी हे कॅरोसिनाचो हे बंदोबस्त करता म्हणून. आतां हे म्हणटा ते जेन्ना ह्यो कॅरोसीन ह्यो वस्तूचेर बारीक बारीक लोक जायते जियेता. हांवें चोयलां हे बस 700 सुमार 750 हॉकर्स आहले आनी ते कॅरोसीन घेवन हे कॅरोसिनाचेर पोट भरताले. आतां फॉर एग्जाम्पल आतां गॅसीचो जायतो प्रॉब्लेम जाला. हांवें आयकलां गॅसीचे हेच्या प्लांटाचे इवन एटॅक जालो म्हणून. म्हणटकूच ज्यो हे कॅरोसिनाचे लोक जियेपाक हो आयज आमची फॅमिली मुखार वचपाक हे कॅरोसीन गरजेचें. कॅरोसीन कितें बंद करता तुमी? अरे ह्यो कॅरोसीन आसा जाय. आयज फॉर एग्जाम्पल आयज आमच्यो फिशींग बोट्यो आयज ह्यो गॅस बंद ना म्हणून कमर्शियल जे सिलिंडर आमकां मेळना म्हणून आमी आयज डिझलाचेर सिलिंडर हे स्टोवाचेर आमी रांदता. सो फॉर एग्जाम्पल आयज एक फॅमिली हे हेजेर हे आपलें जेवण रांदपाक ह्यो वस्तू आसपाकूच जाय. आनी हेजेर म्हणटा तो सिवील सप्लाय मिनिस्टर हेजेर म्हणटा तो 100% हे म्हणटा ते हे कॅरोसीन चालू दवरपाक जाय. कित्याक हेजेर जाय तो लोक जियेता, जाय तो लोक आपले हे मुखार हाडटा. ताका लागून हे कॅरोसीन हे स्टॉप जावपाक जायना. जरी तर स्टॉप जाला तुमी हेजेर हे मुखार परतून चालू जावपाक जाय. कित्याक म्हणल्यार कितें एक तर डॉमेस्टीक तो सिलिंडर घेतलो गरिबाक जाल्यार 930 ऑलमोस्ट असो पडटा. आयज जरी तर कोणाकूय गरिबांक तर कितें आपलें जेवण तयार करपाक जाय जाल्यार तेणें वचोन 1-2 लिटर 3 लिटर पेट्रोल कॅरोसीन हाडून आपलें जेवण तयार करपाक शकता. आनी हेजेरूच जेन्ना जे कॅरोसीन घेवन येता तेन्ना जे कस्टमर जे होलसेलर जे शॉप आहा ते कडच्यान हाडून तांकांय फायदो जाता. प्लस आनी एक व्हडलो म्हणटा तो बर्डन आमच्या गरिबांक जे हे बारीक बारीक लोक आहा ताका व्हडलो प्रेशर येयना. जरी तर सिलिंडर एक हाडटलो जाल्यार ताका 930 ऑलमोस्ट 930 रुपीज जाय. ते ताका हाडपाक तितले पयशे लोकांक गरिबाक वचना. म्हणटकूच एक फिजिबल म्हणटा तें सारकें कितें आहा जे गरिबांक जाय जाल्यार 1-2 लिटर जाय जेवण रेडी करपाक जाय जाल्यार गरिबाक वचोन शॉपाचेर वचोन 1-2 लिटर डिझल हाडून आपलो 1 दीस 2 दीस हेजेर जेवण तयार करूं जाता. म्हणटकूच 900 सिलिंडर हाडटलो 900 पडले. जरी 930 रुपीज पडले. जरी तर हिंगा हार्डली 200 रुपया भितर जाले. सो ताका लागून जे गव्हर्मेंटान हेजेर म्हणटा तें लक्ष घालपाक जाय आनी ज्या लोकांक चिप्पर आनी एक पेन जायनासतना दूख नासतना एक तर लोकांक तर हे भाशेन फायदो जाता जाल्यार गव्हर्मेंट तेजेर लक्ष दिवचें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.